जेसु मोजा तुझे रामपात्यता ओ समोजी इसोगली बाता मातेवाचे शुभ वर्तमान। एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय। अशें सांगलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात। हे पोरी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदयसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता। तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसले तुमकां मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशीच तुमी सोपूर्ण जायात। देवाचें उतर हें।